Ezekiel Tirad Chapter 26 11व्या वर्सा म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें अशें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तीर शारान जेरुसल्या विशीं अशें म्हणलां. कोटा बाबड्याचें, जेरुसल्याचें, त्या राष्ट्रांच्या दारवंट्याचें घट्टण जालें. तिची दौलत गिरेस्तकाय भोंवली, ती आतां म्हज्या हातांत पडली. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, आतां तिरा हांव तुजे आड उठून येतां. जसो दर्या आपलीं लारां उपरासयता, तशें हांव तुजे विरुद्ध जायत्या राष्ट्रांक उपरासयतलों. तीं तिराचीं कोटां मोडून उडयतलीं आनी तिचे बुरींज कोंसलायतलीं. तिचे वेळी धूल पर्यान हांव झाडून उडयतलों आनी तिका हांव एक जगजगीत तळप करतलों. तिचे दर्या लागींच म्हणून खारवी आपल्यो रांपणी सुकूंक घालतले. अशें हांव सांगून दवरतां, उलयता तो सर्वेस्पर देव. ती राष्ट्रांक लुटीचो म्हाल जातली आनी तिच्या अधिकारा खाल आसलेल्या भूखंडाच्या नोगरांनी जियेतल्या लोकांक तरवारीन मारतले आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां गोमून येतलें. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें सांगता, उत्तरेंत हांव नेबुकादनेजाराक, बाबिलोनियेच्या राजाक, रायांच्या रायाक, तिराचेर आक्रमण करूंक काडटलों. आपले घोडे, रथ, घोडेस्वारी आनी एक वरिश्ठ फौज घेवन तो आक्रमण करतलो. तुज्या अधिकारा खाल आसलेल्या भूखंडाच्या नोगरांनी रावतल्या लोकांक तो तरवारीन मारतलो. तुका वेदो घालूंक तो चोरी खणतलो. तुजे आड मातयेचे बांद उबारतलो. तुजे आड तुका वेदो घालून आपल्या सैनिकांक मांडटलो. तुजे आड धालांचो एक पड्डो उबारतलो. झुजाचीं धपक्या यंत्रां मारून मारून तुजीं कोटां मोडटलो आनी कुडारींनी तुजे बुरींज फोडून उडयतलो. इतले ताचे घोडे की तांणी उबयल्ल्या धुलीच्या कुंपांनी तूं लिपोन उरतली. कोटांक पडलेल्या खांचींतल्यान एक फौज शारांत रिगता ते भाशेन तुज्या दारवंट्यांतल्यान तो भितर सरतलो. तेन्ना ताचे घोडेस्वर आनी रथांची चाकां इतलो बोबाल करतलीं की तुजीं कोटां कांपतलीं. आपल्या घोड्यांच्या खुरांनी तो सगळे तुजे रस्ते मोस्तितलो. तुज्या लोकांक तरवारीन मारतलो आनी तुजे बलिश्ट खांबे धरणीर शेवटून उडयतलो. सगळी तुजी गिरेस्तकाय लुटून व्हरतले आनी सगळो तुजो वेपाराचो म्हाल चोरून काडटले. तुजीं कोटां कोंसलायतले आनी तुजे गिरेस्त निवास मोडून उडयतले. तुजे चिरे, तुजीं लांकडां आनी तुजी धूल पर्यान दर्यांत उडयतले. तुज्या गितां गायनांचो आवाज हांव बंद करतलों. तुज्या किन्नोऱ्यांचो आवाज आनीक आयकूंक येवचो ना. तुका हांव एक जगजगीत तळप करतलों. तुजेर खारवी आपल्यो रांपणी सुकूंक घालतले. तूं नव्यान बांदून येवचीच न्हय. कित्याक हांव सर्वेस्पर अशें सांगून दवरतां, उलयता तो सर्वेस्पर देव. तिरा विशीं विलाप. सर्वेस्पर देव तिराक अशें सांगता, घायल जाल्लीं पिंगोतात आनी तुजे भितर लोकांक मारून उडयतात तेन्ना तुजें घट्टण जालांत म्हूण आयकूंक किनाऱ्यो कश्यो म्हूण कामच्यो नात. तेन्ना दर्याचेर पदवी चलयतात ते सगळे राजा आपल्या शिंवासनां वेले देंवून येतले. आपले झुबे कुशीन दवरतले आनी आपलीं नक्षिल्लीं वस्त्रां काडून उडयतले. तुजें नशीब पळोवन थरथरतले. कांपेऱ्याचीं वस्त्रां घालून कांपून कांपून दोतोरेर बसतले.
तुजे पासत ते हे भाशेन विलाप कोत्तले. दर्या देगेर बसून आयज आसली तूं, नावस तें शार आसली तूं. दर्या सागराचेर पदवी चलयताली तूं. तुज्या नागरिकां सयत सगळे किनारेर जियेतल्यांक भिरांत घालताली तूं. पूण आतां केदें म्हूण घोट्टान तुजें जावंक पावलें. आतां तुज्या निसणटणाच्या दिसा दीप झुंवे कडकडटात. तुजो नाश जाल्लो पळोवन दर्याच्या जुंव्यांक शिरशिरो येता. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुका हांव हेरां ओसाड पडलोल्या शारां भाशेन एक घट्टान जाल्लें शार कोत्तलो. दर्याक तुजेर उपरासायतलो आनी सागर तुका बुडयतलो. पातालांत वेतात तांचे बरोबर मागां मरून गेल्ल्या लोकांच्या वांगडा हांव तुका शेवटून उडयतलो. आनी कोणूच उगडास करिना त्या मागान निसणटणांक पावलोल्या मोदें पृथ्वे पोंदा तुका खोल खोंडांत फेकतलो. हे भाशेन तूं आनी कदींच परतून येवची नाय आनी जिव्या मनशाचे पृथ्वीमेर तुका आनीक स्वात मेळची ना. तुजो उगडासूच करून लोकांक शिरशिरो येतलो. तुजें नांव पर्यान उच्चें ना. तुका सोदीत जाल्यार तूं आनी केन्नाच मेळचीच नाय. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें.